मोगाचनो सायबिणीच्या लदिनेच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. लदिनेंत मुरयेक आमी विचित्र माये म्हूण उलो करता. विचित्र माये म्हूण मुरयेक उलो करतना मुरये ते आमी होगलीक उसारता, प्रशंसा व्यक्त करता. कोण एका मनशान खंयच्या एका संगतींत विशेष साधन केल्ल्या वेळार, जावं पुरो संगीतांत, जावं पुरो खेळांत, जावं पुरो नटनांत, जावं पुरो नृत्यांत वा खंयच्याय क्षेत्रांत विशेष साधन केल्ल्या वेळार आमी एका व्यक्ती लागीं होगलीक उसारता. कित्याक असाधारण कोणाकी साध्य ना म्हूण चिंतले ताणें ताच्या जिवितांत करून दाखयला. देखून एका व्यक्ती थंय आमी प्रशंसा वा होगलीक उसारची. मोगाचनो मुरये ते आमी होगलीक उसारता खंयच्या कारणा खातीर. खंडीत जावन मोरयेन तिच्या जिवितांत होगलीक एक फावो जावचें तसलें एक वर्तें काम वा वर्तेक मीस जावं तिणें केला म्हळ्यार दुबाव ना. भोव ल्हान प्रायेर ती आसली. पवित्र पुस्तकाचें चरित्र आमी शिकता जाल्यार आमकां कळत जाता की मुरयेक बरी खबर येता आसतना तिची प्राय सडून 15 वा 16 वर्सांची प्राय, आनी तितल्या ल्हान प्रायेर तिका एक पंत आव्हान येता. बडो गब्रियल तिका बरी खबर हाडून येता आनी म्हणटा, तुवें देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आवय जावंक जाय. देखून मुरी विचारता, हें कशें जावचें, हांव आजुनूय आंकवार. एक सवाल तिचे मुखार उदेता आनी बडवो गब्रियल म्हणटा, देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. आनी देवाक कितेंच असाध्य ना ते मोरी तिच्या जिवितांत करून दाखयता. देवाच्या पुताक आवय जावंक ती आपली खबलात दिता. कितें कशें तें तिका समजना, पूण ती इतलेंच म्हणटा, तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. दुसऱ्यान आमी पळयता तितल्या त्या ल्हान प्रायेर ती आसा. देवाचे आवय जावचे वरते भाग तिका फावो जाला. व्हडपण ती चिंतिना. बगार धांवता ती एलिझाबेथीच्या घरा. तिका कळीत जाता बडव्या गब्रियला मुखांतर उतर प्रायेर ती गर्भेस जाल्या. तिच्या गरजांक कोण एका व्यक्तीची गरज आसा. ती धांवता जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एलिझाबेथीच्या घरा. 3 म्हयने थंयसर ती रावता. तिच्या गरजांक ती पावता. मोरी केदाळाय पेल्याच्या गरजांक पावचे दसरी स्त्री. काना शहरांत लग्नाच्या माटवांत कोणेय तिका सांगच्या पयलेंच ती जावन त्या लग्ना माटवाची गरज समजता. आपल्या पुता लागीं ती वेता आनी तांचे कश्ट जेजू क्रिस्ता आपल्या पुता लागीं ती उसारता आनी तांच्या गरजांक पावता. तितले मात्र न्हय, मोरी होगलीकायेक फावो जाल्ली स्त्री. कित्याक आपल्या पुताच्या कश्टा मरणांत संपूर्ण तरान ती भागीदार जाता. देवाळांत जेजूक भेटयता आसतना सिमेओन प्रवादीन म्हणलेली उतरां आसात, दूख एका धारीच्या तालवारी बरी तुज्या काळजाक फापसतली. आनी ती उतरां तुज्या जिवितांत खरीं जातात. क्रुसाच्या वाटेंत मोरी आपल्या पुताचो फाटलाव करता. ताच्या कश्टांत भागीदार जाता. कुर्सार आपणाचो पूत उमकाळटा आसतना कुर्सा मुळी दुखी माता देवाच्या कुशेक खालती मान घालता. सगळ्या तुज्या कश्टांत, सगळ्या ताच्या ह्या मिस्तेरा बरीत जिवितांत देवाक कधीच ती सवाल करिना. देवा ते कधीच ती दुबाव उसारिना. भावार्थान ती घट रावता. भरवशान ती राखता आपल्या पुताच्या जिवंतपणाक. ओय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनशांनी असाधारण म्हूण चिंतले, मनशांनी साध्य ना म्हूण चिंतले मोरी माय आपणाच्या जिवितांत करून दाखयता. तिका समजनातल्या विशय, तिका कळीत नातल्या विशय, ह्या सगळ्या विशयांत मोरी माय देवाच्या कुशेक खालती मान घालता. पेल्याच्या गरजांक ती पावता. पेल्याच्या कश्टांक ती स्पंदन करता आनी सोडवण्याच्या त्या योजनांत आपणाचो मोठो सहकार ती दिता. तर मोगाच्यानो
मोरये मायेक आमी होगलीक उसारूंक फावो मोरये ते आमी प्रशंसा व्यक्त करूंक फावो तितले मात्र न्ही एका व्यक्तीक आमी प्रशंसा व्यक्त करता आसतना होगलीक उसारता आसतना ती व्यक्ती आमकां एक देख जावंक पावता तांचे बरी आमी जावंक जाय आमी तांकां इमिटेट करूंक पळयता तेच बरी मोरयेची आदर्श देख सदांच आमचे मुखार आसूं दी मोरयेन कशें देवाच्या कुशेक खालतीमान घाली की तेच बरी आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या कुशेक खालतीमान घालया आमेन.